नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान PSLV-C-58 ह्या ध्रुवीय उपगिऱ्याचे यशस्वी प्रक्षेपण. इस्रोचे मुखेली डॉ. एस. सोमनाथ हांणी गगनयान मोहिमे संदर्भात दिल्या माहिती. सरत्या वर्साक निरोप दिवन संवसारभरातल्या लोकांनी 2024 वर्साक दिला येवकार. गोंयांत लेगीत जल्लोषांत नव्या वर्साचे केले स्वागत. IIT बिट्स पिलांनी आणि राज्य सरकार हांचे मदीं फॅकल्टी एनरिचमेंट कार्यावळी खातीर समजिकायेची कबलात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. गोंय विधानसभेचे 2 फेब्रुवारी सावन जातले शियाळी अधिवेशन. पयल्या दिसा राज्यपालांचे जातले अभिभाशण. देशातल्या उत्तरेकडल्या राज्यात कुडकुड्याच्या शिया वांगडा दाट धुक्याचे वातावरण. लोकजीण आणि येरादारीचेर जाला परिणाम. आणि आता खबरो विस्तारान. इस्रो म्हळ्यार भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान आयज सकाळी PSLV-C-58 ह्या ध्रुवीय उपगिरो प्रक्षेपकाच्या पालवान एक्सपोसॅट ह्या आर्विल्ल्या उपगिऱ्याचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले. हो उपगिरो एक्स-रे पोलारिमीटर ह्या प्रकारांतलो आसा. ह्या उपगिऱ्या वांगडा 10 विज्ञानीक उपगिरे लेगीत अंतराळात प्रक्षेपीत केल्यात. खगोलीय स्त्रोतांसावन संवसारीक क्ष किरणाचो हो उपगिरो अभ्यास करतलो. उपगिऱ्याच्या यशस्वी उड्डाणा उपरांत इस्रोचे मुखेली एस. सोमनाथ हांणी ह्या उपगिऱ्याची पत्रकार परिशदेत माहिती दिली. And other scientific institutions of this country, the primary payload is made by the Raman Research Institute, and the second payload is made by the astronomy group of UR Rao Satellite Center, like what we did for the Aditya L1, where the primary payload was from Indian Institute of Astrophysics, and other collaborating agencies like the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So it also shows how ISRO is collaborating with other scientific institutions, developing capacity of using the data across academy and other places in specifically science missions. भारताच्या आदित्य L1 हे मुखेल सौर अभियान आपल्या निर्धारित कार्यवळी प्रमाण 6 जानेवारी दिसा पृथ्वी सावन 15 लाख किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या लॅग्रेंजियन बिंदूचेर पावतले अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ हांणी दिल्या. ह्या वर्सा इस्रो कडल्यान 12 ते 14 गगनयान मिशनाची तयारी सुरू आसा अशें तांणी पत्रकार परिशदेत उलयतना सांगले. 2024 is going to be a year for Gaganyaan readiness. Along with that, we will have a helicopter-based drop test to prove the parachute systems. There will be multiple drop tests. We also will have a pad abort test, which is called the launch pad abort test, and many hundreds of such validation tests, including environmental control allied support system related test, the crew module related test, simulation test beds, and hundreds of them, which I cannot even describe. So it's going to be the Gaganyaan year. Along with that, we are going to have launches of GSLV. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रोन प्रक्षेपित केल्ल्या एक्सपोसॅट ह्या सॅटेलायटीच्या यशस्वी कामगिरी खातीर इस्रोच्या संशोधकांक परबी भेटिल्या. 2024 वर्सा खातीर ही व्हड सुरवात आसा अशें तांणी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टाचेर बरयला. ह्या यशस्वी प्रक्षेपणाक लागून देशाची शक्ती वाडल्या. इस्रो शास्त्रज्ञांनी मोलादीक काम केलां अशेंय तांणी म्हळें. मजगतीं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान इस्रोच्या शास्त्रज्ञांची तोखणाय केल्या. 2024 ह्या नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देश विदेशांतल्या सगळ्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात जल्लोष सुरू आसा. न्यूझीलंडात दोळे दिपकावपी विद्युत रोशनाय करून लोकांनी सरत्या वर्साक निरोप आणि नव्या वर्साक येवकार दिलो. संवसारभरातल्या हजारांनी लोकांनी ह्या वेळार हाजेरी लावन नव्या वर्साक येवकार दिलो. ऑकलँडाच्या स्काय टावराचेर नव्या वर्सा खातीर आकर्षक रोशनाय केल्ली. ऑस्ट्रेलियांत लेगीत सिडनींतल्या पुला वयर आकर्षक रोशनाय करून फोग लावन नव्या वर्साक येवकार दिलो.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या वर्सा निमतान देशवासियांक उर्बेभरीत परबी दिल्या. शाश्वत आणि सर्वसमावेशक उदरगतीचो संकल्प परतून एक फावट करूया अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. उज्ज्वल 2024 हे नवे वर्स सगळ्यां खातीर समृद्धी, शांतताय आणि बरी भलायकी घेवन येवं असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या समाज माध्यमावेल्या संदेशात उक्तायला. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत समेस्त गोंयकारांक नव्या वर्सा खातीर परबी भेटयल्या. नवे वर्स 2024 येवकार दितना संवसारभरांतल्या इगर्जांनी खासा प्रार्थना सभा जाल्यार हिंदूच्या देवळांनी भाविकांची उपाट गर्दी आशिल्ली. श्रद्धाळूंनी वेगवेगळ्या देवळांनी वचून देवदर्शन घेवन नव्या वर्साक येवकार दिलो. पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा महाकाल के दर्शन करने बैतूल जिले से आए हुए उज्जैन। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। हम सुबह से लाइन में लगे थे लेकिन हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे एवं हम लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे दर्शन करने आए थे महाकाल बाबा के। वो दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए। हम लोग बहुत आराम से दर्शन करके निकल चुके हैं. 2023 वर्साक निरोप दिवन गोंयांत 2024 वर्साक उर्बेभरीत येवकार दिलो. सरत्या वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देश विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्यात. काल सुर्यास्ता उपरांत जायत्या वाठारांनी संगीत रजनी आनी खासा पार्ट्यांचें आयोजन केल्लें. पणजेंत कांय हॉटेलां आनी कॅसिनो बोटींचेर खासा कार्यावळी जाल्यो. राती 12 वरांचेर फोगाची आतिशबाजी करून नव्या वर्साक लोकांनी येवकार दिलो. येरादारी वेवस्थीत जावची, कसलोच वायट प्रकार घडचो न्ही ह्या खातीर व्हडा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो. 2023 वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दितना कांय देशी विदेशी पर्यटकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. We just plan to have a good time with a lot of good food and a bit of drink and a bit of dance. Okay. And that should be it till 2024. Okay. This celebration is with family, and we have family here from Kenya and from Uganda. Okay. My son lives in Uganda. Okay. So we plan to enjoy ourselves, and there's nothing like enjoying the good food of our good friend Dominic. Okay. Thank you. Okay. Yeah, it's all about family values, and it's very good to be in Goa after a long time. So looking forward to a happy 2024 and good health. The tradition has been quite a long time. It has been flown with family time, with music, always bringing the countdown at 12 o'clock. There'll be people coming in because there are some of the Catholics who go for mass. They do go for the mass, and post that you'll see a crowd post 12 o'clock also coming inside. Okay. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. IIT बिट्स पिलांनी आणि राज्य सरकार हांचे मदीं फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा संदर्भात समजिकायेची कबलात जाल्या. उच्च शिक्षण मळावेल्या शिक्षकांक ह्या येवजणे खाला 6 म्हयने ते 1 वर्सा मेरेन प्रशिक्षण दिवपाची तरतूद आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कबलाती उपरांत पत्रकारांक दिली. एग्रीमेंट आमचे फॅकल्टी टिचर्स जे हायर एड्युकेशनात आसा हे सगळे टिचर्स इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ह्या सगळ्या जाणांक 6 मंथ आसतलो किंवा 2 सेमिस्टर 1 इयर आसतलो हो इंटर्नशीप प्रोग्राम. आनी खास करून विच इज एंड IIT गोवा बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आनी बिट्स पिलानीच्या बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स विच इज अ 1 सेमिस्टर प्रोग्राम आमी तेंच्या बरोबर सायन करता. हाजो लॉंग रन फायदो आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. हाजे बरे रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन दिसून येतले. This is one of the best practice in the country, which is proved by the Ministry of Education in the Government of India,
आनी तांच्यांनी वयल्यान बाकीच्या सगळ्या स्टेटीत अशा पद्दतीची जी अपेक्स इन्स्टिट्यूट आसा तांकां अशाच पद्दतीची प्रॅक्टीस फॉलो कर म्हटलां. त्या खातीर गोंय सरकारा खातीर आनी गोंयच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा खातीर ही खूब बरी गजाल आसा, खाशेली गजाल आसा. अशा पद्दतीचो MOU सायन करप सगळ्यात पयलो आनी बेस्ट प्रॅक्टीस स्टेटीत फॉलो करप. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन 2 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर सुरू जातले. हे विशींची अधिसुचोवणी गोंय विधानसभा सचिवालयाच्यो सचिव नम्रता उल्मन हांणी आयज जारी केल्या. ह्या विधानसभा अधिवेशना खातीर राज्यपालांचो आदेश 31 डिसेंबर दिसा जारी जाला. त्या उपरांत ही अधिसुचोवणी विधानसभा सचिवालयान जारी केल्या. नव्या वर्सातले हे पयलेच अधिवेशन असल्या कारणान 2 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. ह्या अधिवेशनात 6 बसका जातल्यो. केंद्र सरकारान सुक्या खोबऱ्या खातीर किमान आधारभूत मोल निश्चित केला. ही खोशयेची खबर आसा अशें गोंयच्या कांय नाल्ल उत्पादकांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या सरकारान घेतिल्लो हो निर्णय नाल्ल उत्पादकांक लावकारक थारतलो अशें दिवचलचे नाल्ल भाटकार विठ्ठल वेर्णेकार हांणी म्हळां. शेतकऱ्याक 11,000च्या वयर ते 12,000 मेरेन मेळची अशे तरेचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतलेलो आसा. आणि ही जर किंमत जर मेळत जाल्यार थोडे तरी शेतकरी जो कष्ट करता त्या कष्टाचे थोडे तरी फळ तांकां मेळटले अशी आशा आसा. नारळाक जी आधारभूत किंमत दिल्या ती फुडल्या काळात थोडी वाडोवन जर दी जाल्यार सगळे शेतकरी सुखी आनंदी रावतले हातून मातूय दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक अशा तरेचे योजना दिल्या बद्दल हांव मोदीजीचे आणि मोदीजींच्या सरकारांचे अभिनंदन करता. अस्नोडेचे नाल्ल उत्पादक पुरुषोत्तम बांदोडकार हांणी लेगीत मोदी सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. नाल्लाक किमान आधारभूत मोल मेळ्ळ्यार नाल्ल उत्पादकांक उर्बा मेळटली असो हावेस ताणें उक्तायला. खोबरें जें आसा नाल्लाचें तांकां एक आधारभूत किंमत तांच्यांनी फायनलायज केल्या. ह्यान पयलीं कितें जातालें आमचें चडशें लक्ष हें नाल्लाचेर आसतालें म्हणजे नारळ पाडप आनी तें व्हरून खंय तरी विकप हाजेर आशिल्लें. पूण आतां कशें आसा खोबऱ्याक जेन्ना आमकां आधारभूत किंमत जी सरकारान मोदी आदरणीय मोदीजीन जी डिक्लेअर केल्या ती खरेंच तोखणाय करपा सारकी आसा. कारण ह्या बाबतीन आतां कशें जातलें की जे आमचे सारके बागायतर जे आसा लोक आसा ते आतां खोबऱ्या कडेन आमचें लक्ष केंद्रीत करतले. त्यान पयलीं कितें जातालें खोबरें काडप तें सुकप मागीर तेंचो तो वावर आसतालो मनीस घालचे पडटाले आनी आमी ते खंय तरी व्हरून मागीर ते दिताले. सो तातूंतसून कितें जातालें की आमकां जाय तितलो आमकां ते प्रायज मेळनाशिल्ले. आमची मेहनत खूब जाताली पूण आमकां जाय तसो तो सपोर्ट मेळनाशिल्लो. पूण हे जे मोदी सरकारान जे आतां आमकां जी आधारभूत किंमत दिल्या खोबऱ्या खातीर तातूंत आमकां नक्कीच ताचो फायदो जातलो आनी ह्यान फुडें जे आमी आमच्या सारके जे बागायतदार आसा पळय ते नाल्ला प्रमाणे आमी खोबरें काडपाक आमचें लक्ष केंद्रीत करतले. आनी म्हाका दिसता ह्या कारणाक लागून आनी जे बागायतदार आसा म्हाज्या सारकिल्ले ते भितर लक्ष घालून आनी उत्पन्न खोबऱ्याचें वाडयतले. देशात फाटले 24 वरांत 800 परस चड नवे कोविडाचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. फाटल्या 7 म्हयन्यांत एका दिसात इतले दुयेंती मेळप हो उंच अंक आसा. फाटल्या सप्तकांत म्हळ्यार 24 ते 30 डिसेंबर मजगतीं देशात कोरोनाचे 4,652 दुयेंती सक्रीय आशिल्ले. ताच्या आदल्या सप्तकांत होच आंकडो 3,818 इतलो आशिल्लो. मजगतीं गोंयांत कोरोनाचे नवे 3 दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 60चेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 25 चांचण्यो जाल्यो. तातूंत 3 जाणांक कोविडाची लागण जाल्ल्याचे भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मंगळारा आनी परवा बुधवारा 2 दीस तामिळनाडू, लक्षद्वीप आनी केरळ राज्याच्या भोंवडेर वचपाचे आसात. फाल्यां सकाळी तिरुचिरापल्ली हांगा भारतीदासन विद्यापीठाच्या 38व्या दिक्षांत सुवाळ्यात ते वांटो घेतले. ह्या भायर विमान, रस्ते आनी रेल्वे तशेंच तेल आनी वायू, उदका येरादारी आनी शिक्षण ह्या मळावेले 19,850 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे
लोकार्पण आणि बुनियादी फातर बसोवपाचे कार्यावळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जावपाच्यो आसात. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण आनीक 5 वर्सांनी वाडोवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान हालींच घेतिल्लो. ताची अंमलबजावणी आयज सावन सुरू जाता. ह्या येवजणे खाला 81 कोटी परस अदीक लावार्थ्यांक मोफत अन्नधान्याचें वितरावण जाता. नोव्हेंबरांत जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत ह्या येवजणेंत मुजत वाड दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. केंद्र सरकाराची येवजण म्हळ्यार लावार्थ्यां खातीर अन्नधान्य आनी पोषण सुरक्षा पुरवपी इतिहासीक निर्णय आसा. ह्या येवजणेचेर 11,80,000 कोटी रुपया खर्च जातलो. ह्या येवजणे खाला गरीब कुटुंबांक मोफत 5 किलो धान्य मेळटले. नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीन कमर्शियल गॅस सिलिंडराच्या दरात ₹1.5 ते ₹4.5 उणे केला. ह्या आदी पोरू 22 डिसेंबराक कमर्शियल गॅस सिलिंडराचे दर उणे केल्ले. मात घरगुती वापरात येवपी 14 किलोच्या गॅस सिलिंडराच्या दरात कांयच बदल जावंक ना. नव्या वर्साच्या सुरवातेकूच हवाई प्रवास करपी प्रवाशांक खातीर एक खोशयेची खबर. हरशीं विमानात प्रवास करप मातशें म्हारग आसतलें, मात ह्या फुडें विमानाच्या तिकेटीच्या दरात कांय प्रमाणात थाकाय मेळपाची आसा. एव्हिएशन टर्बायन फ्युएलाचे दर देंवल्यात, ताका लागून तिकेटीचे दरूय देंवपाची शक्यताय आसा. एटीएफाचे दर 1.06 लाख प्रति किलो लिटरा वयल्यान 1.01 लाख प्रति किलो लिटर जाल्यात. इंडिगो आणि स्पाइस जेट सारकिल्ल्या एव्हिएशन कंपन्यांकूय एटीएफ दर देंविल्ल्यान फायदो जातलो. DRDO म्हळ्यार रक्षा अनुसंधान आणि विकास संघटना ही संस्था. आयज ती आपलो 66वा वर्सुकी दीस मनयता. DRDOची स्थापणूक 1958 ह्या वर्सा जाल्ली. लष्करी साधन सामुग्रीचेर संशोधन करून आर्विल्ली हत्यारां आनी सामुग्री तयार करपा खातीर DRDO काम करता. फाटल्या 6 दशकांत DRDOन वेगवेगळ्या मळाचेर संशोधन करून भारतीय लष्कराक संवसारभरात प्रगती पथाचेर हाडचे खातीर जायते यत्न केल्यात. ऑस्ट्रेलियाचो नामनेचो फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर हाणें एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांतल्यान आपली निवृत्ती जाहीर केल्या. वॉर्नर हो एक दिसाच्या सामन्यांत चडांत चड धांवड्यो करपी ऑस्ट्रेलियाचो 6वो खेळगडो आसा. तशेंच एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत सगळ्यांत चड शेकडे करपी आदलो कर्णधार रिकी पॉन्टिंगा उपरांत डेव्हिड वॉर्नर हांची नामना आसा. देशातल्या उत्तरेकडल्या राज्यात शियाचे ल्हार कायम आसा. कुडकुड्याच्या शिया वांगडा दाट धुके पातळ्ळा, ताका लागून लोकजिणेचेर परिणाम जाला. कालचो दीस पुराय शियाळ्या हंगामाचो थंड दीस म्हणून नोंद जाला. दिल्लीतले तापमान सकयल देंवला. प्रतिकूल हवामानाक लागून विमान, रेल्वे तशेंच रस्त्यावेली येरादारी लेगीत प्रभावित जाल्या. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि चंडीगड ह्या राज्यांनी दाट धुक्या खातीर हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केला. धुक्याक लागून दुर्गट वातावरण निर्माण जाल्ल्यान खुबश्यो रेल्वे गाडयो उसरा धांवता. विमान सेवेचेर लेगीत परिणाम जाला. मध्य भारतात फुडल्या 2 दिसांत शिपडून पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान PSLV 58 ह्या ध्रुवीय उपगिऱ्याचे यशस्वी प्रक्षेपण. इस्रोचे मुखेली डॉ. S. सोमनाथ हांणी गगनयान मोहिमे संदर्भात दिल्या म्हायती. सरत्या वर्साक निरोप दिवन संवसारभरातल्या लोकांनी 2024 वर्साक दिला येवकार. गोंयांत लेगीत जल्लोशात नव्या वर्साचे केले स्वागत. IIT बिट्स पिलानी आणि राज्य सरकार हांचे मदीं फॅकल्टी एनरिचमेंट कार्यावळी खातीर समजिकायेची कबलात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती.
गोंय विधानसभेचे 2 फेब्रुवारी सावन जातले शियाळी अधिवेशन. पहिल्या दिसा राज्यपालांचे जातले अभिभाषण. देशातल्या उत्तरेकडल्या राज्यात कुडकुड्याच्या शिया वांगडा दाट धुक्याचे वातावरण. लोकजीण आणि येरादारीचेर जाला परिणाम. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.